विरडी म्हादय केशीचे निमणे सुनावणीची तयारी नेटान तिनूय राज्य आज ट्रिब्युनला मुखार थारतले केशीचे वेळापत्रक गोयची टीम एकठांय करता पुरावे सुनावणी सुरू मडगावच्या एक्टिव्हिस्टांनी पालिकेचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टराचेर हात घालो म्हूण कारवायेक लागून कर्मचाऱ्यांचो पेन डावन टूल डावन स्ट्रायक कोयर कुसलो सगळ्यो सेवा बंद श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुतालिकाक गोय बंदी उरतली कायम फाटले बंदीची मुजत आज सोंपता दोन्ही जिल्हो एसपींचे शिफारशी वेल्यान बंदी फुडें वाडपाची शक्यताय नीती आयोगाच्या बसकेक मुख्यमंत्री पार्सेकार दिल्ली प्रधानमंत्री मोदीन भूसंपादन विधेयकाचेर आपयल्ले बसकेक चडशे बीजेपी मुख्यमंत्रीच डझनभर मुख्यमंत्री गायब भाडेभरात ना जाल्यार दुकानां खाली करात पणजे महापालिकेच्यो मार्केटांतल्या 300 पसरकारांक नोटीशी पसरकारांक जाय 3 न्ही 30 वर्सांची कबलात भाडे मान्य ना आनी फाटली 6 वर्सां चलिल्ली चॅम्पियन्स लीग T20 सर्त पडली बंद सर्त बंद वडोवपाचो कार्यकारी मंडळाचो निर्णय विरडी आणि म्हादय केशीचे निमणे सुनावणीची तयारी ट्रिब्युनला मुखार चल्ल्या तिनूय राज्यां आज ट्रिब्युनला मुखार आयली सुनावणेत निमण्या सुनावणीची आखणी जातली सुनावणी सध्या चल्ल्या सध्या WRD खात्याचे अधिकारी आणि आदोगादांची टीम दिल्ली तयारी करता गोय कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्यो दुरुस्त केल्ल्यो एफिडेव्हिट साक्षीदार आणि पुराव्यांचे लिस्ट फायनल करपा सारकेल्यो गजाली ह्या सुनावणेत जातल्यो पुराव्यांचे डॉक्युमेंट दिवपाचे वेळापत्रकूय ह्या सुनावणेत थारतले गोंय कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामधले म्हादय आणि विरडी उदका केशीचे निर्णायक सुनावणेची तयारी चल्ल्या बुधवाराच्यान जावपा आशिल्ले सुनावणेत केशीच्या निमण्या सुनावणेचे वेळापत्रक थारतले म्हूण आत्माराम नाडकर्णीन प्रुडंटाक दिल्लीसावन सांगले गोंयचे WRD अधिकारी आणि आदवोगादाची टीम मेळून सुनावणेची नेटान तयारी चल्ल्या इश्यूज फायनलाइज जातले ट्रायब्युनलात एडिशनल इश्यूज इन व्यू ऑफ द अमेंडेड प्लीडिंग्स मागीर डेट्स फॉर एविडन्स सुरू जातले dates for evidence will be finalized, list of witnesses will be finalized, the schedule of evidences will be finalized. Hearing some important एक दीस लागत 2 दीस लागत पण जातले ते मात गोंयच्यान वतले अधिकारी आणि आदवोगादांच्या टीमी कडेन सध्या गोवा सदनांतल्या निवासी आयुक्ता कडेन पेटला IAS मोहनलाल थंयचो निवासी आयुक्त ताका गोंय सरकारान थंय नेमला आदवोगाद आणि ऑफिसर धरून गोंयची 6 जाणांची टीम आणि ते शिवाय WRD खात्याचे अधिकारी सध्या थंय केशीक लागून यो वच करतात मोहनलाल खंय तांकां गाडयो आनी सुवात दिवंक कटकटी करता ॲडव्होकेट जनरल नाडकर्णीन खंय मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या कानार ही गजाल घाल्या That is the complaint that I have received that they are non-cooperative. That I am very curious, about this non-cooperation by this IAS officer here. And that I have now reported this matter to the Chief Minister. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार पालिकेचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टराचेर हात घालपी एक्टिव्हिस्टांचेर कारवाय करची म्हूण मडगांव पालिकेचे सगळे कर्मचारी पेन डावन टूल डावन संपार केल्यात सकाळ सावन कोयर उपलब्ध धरून सगळ्यो सेवा बंद केल्यात पालिकेचो कारभारूय बंद जाला मार्केटांत कोयर कुसता पालिकेच्यो सगळ्यो गाडयो गॅरेजीन पार्क करून दवरल्यात पालिका मंडळान ताकतिकेची बसका घेतल्या 3 एक्टिव्हिस्टांक अटक करची म्हूण कर्मचारी मागतात एक्टिव्हिस्ट आनी आमदार म्हणटात हे कर्मचाऱ्यांचे दबाव तंत्र आम्ही कोणाचे पर्सनल रिवेंज आमदार काय केला त्रास करपाची ना कितले कोण एक कित घडला ते कित घडला व्हेरी बॅड वी कंडेम इट व्हेरी बॅड तुम्ही आणि काउन्सिल कित करता ते करे आमचे स्टाफा मध्ये घालना काय कितें आमी काम करपाचे पोट भरपाचे घर वचपाचे आमी कोणत्या पॉलिटिशियनाक मारत नाही Few of us had gathered today in order to request the striking MMC workers not to go ahead with the strike, considering the inconvenience which will be caused to the people of Margaon as well as the people of Fatarda. We even brought along with us a bouquet of roses to offer as a sign of peace. But they have told us that they want to discuss the matter with them amongst themselves, and thereafter they will convey their decision. The first time in the last 3 years that a strike has actually happened.
that Margao municipality is now afflicted with the same syndrome that is very, very common in Panjim. आणि वाईट प्रथा ही एकदा सुरुवात झाली जाल्यार हे उरूंक शकता. सो हातून इंटरसेशन जाय, हातून कोणे तरी भितर पडून हे इश्यू सेटल करूंक जाय. श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुतालिकाक गोंयान येवंक बंदी चड करून कायम उरतली. गोंय सरकारान मुतालिकाक गोंयान येवंक घाल्ले बंदीच्या आदेशाची मुजत आज सोंपता. सरकार मुतालिकाच्या बंदीचो आदेश परत आज काडपाचो आसा म्हूण पुलीस सुत्रां सांगतात. बंदीचो आदेश उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी काडटले. श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुतालिकाच्या गोंयचे बंदीविशीं प्रुडंटाक मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयच्या एसपींनी जिल्लोधिकाऱ्याक रिपोर्ट दिला. रिपोर्टान दोनूय एसपींनी प्रमोद मुतालिकाचेर बंदी कायम दवरची अशी मागणी केल्या. एसपींच्या रिपोर्टा वेल्यान जिल्लोधिकारी परत मुतालिकाचेर गोंयान बंदी आदेश काडपाक शकता. हालींच प्रमोद मुतालिकान गोंयान येवपाक दिवचे म्हूण घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारिल्ली. गोंय सरकारान घातिल्ली बंदी ताच्या मूलभूत हक्का आड येता हो मुतालिकाचो युक्तिवाद हायकोर्टान भायर मारिल्लो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. भूंयसंपादन विधेयकाचेर उपाय काडपाक म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिल्ली आपयल्ले मुख्यमंत्र्याचे बसकेक चडशे बीजेपीचेच मुख्यमंत्री पावल्यात. 12 बाकीच्या मुख्यमंत्र्यांनी कूस मारली. मुख्यमंत्री पार्सेकार दिल्ली पावला. सरकाराचे नवे भूंयसंपादन विधेयक कॉर्पोरेटांक जमनीची वेवस्था करता. विधेयक शेतकारांच्यो जमनी व्हरून काबार करतले म्हूण कांय युपीए विरोधी राज्य एकठांयल्यात. युपीए सरकारान हाडिल्ले विधेयकांतल्यो कांय भूंयसंपादन अटी मोदी सरकार काडूंक सोदता. फाटली 6 वर्सां चलिल्ली T20 चॅम्पियन्स लीग सर्त बंद केल्या. ह्या सर्तीच्या कार्यकारी मंडळान बुधवारा दनपारा हो निर्णय घेतलो. मंडळान बीसीसीआय, क्रिकेट साऊथ आफ्रिका आनी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे प्रतिनिधी आसात. सर्त ह्या वर्सा सप्टेंबर ते ऑक्टोबर मजगती जावपाची आशिल्ली. मंडळाच्या निर्णयाक लागून ही सर्त आतां जावची ना. पोरू चेन्नई सुपर किंग्स ही सर्त जिखिल्ले. घेवया एक विराम.